केसी घायला खूप घायले पूण बिल्डर कितें करता लोकांचो हें दाबोवपाक प्रेशर घालता उलटा आमचेर केसी घालता तुमी म्हणटले बिल्डरा कितें सांगप ना काय म्हणटले बिल्डरा वयल्यान घालला आमचे अटेम्प्ट टू मर्डर बी केसीस घायला पळय सगळे गांव बाबाचे घायला ह्या अटेम्प्ट टू मर्डर केसीन कितें जाल्लें आमचो एक वडील 70 मोर दॅन 70 इयर्स व्हेरी रिस्पेक्टेड पर्सन सगळे सांगता तुमकां तेका नोटीस लिगल नोटीस मेळ्ळी की कोर्टान हाजीर जावपाक आमी गेल्ले पुलीस कंप्लेंट केली पुलीस वॉज व्हेरी गुड कोऑपरेटीव पुलिसान ती केस भायर मारली कित्याक आमी पुलिसाक आपयले ते आमी तुका मागीर सांगता इन्चार्ज आर्वेतात मेन थिंग कितें सांगपाक वो फॉल्स केसीस घालता आमचे सगळ्यांचे बिश्टेच एकोडे उलोवपाक गेला केसीस घालता तेकडे एकोडे उलोवपाक कोण आसना बिल्डरा कडेन बियॉन कित्याक केसी घालता कित्याक सगळे मिडल क्लास फॅमिली केस पडल्यार आमचे पोट कोण भरतलो EMI कोण भरतलो बियॉन फाटी पडटात ते जाले एक गजाल पळय तुमी पेपराचे फाटी गुगल करात कितले केसीस ह्या बिल्डराचेर आहा पळय ते फ्रॉम 2010 आसून केसीस बिस्टे रेअर ऑफ केसीस वॉट एवर केसीस ह्या बिल्डराचेर पळयात कितें कितें केलां ते खूंय पालोले आनी खूंय आनी पळयता आनी दुसरी गजाल सांगता पळय हे पळय हे ऑर्डर येयला पळय गोवा रेडर पळय सगळे सबमीट करतलो दाखयता हे ऑर्डर हे आमचे RTIसून काडला पळय ते पुलीस रिपोर्ट पुलिसान डायरेक्ट म्हणला की ते कोणाचेर घायला पळय ते लोकांचेर अटेम्प्ट टू मर्डर तेंच्यानी डायरेक्ट आमकां रिप्लाय मेळटा ते कितें दाखयतले की सम पीपल आर नॉट प्रेझेंट ओनली एंड वर्बल अल्टरकेशन जालें हें जालें दुसरे म्हणटा पळय ते हांव हेजे सारकें मारता पळय ते आतां सारको येयला पळय कन्स्ट्रक्शनाचेर हेचेर आमकां खबर नासली जेन्ना गव्हर्मेंट हें करता पळय आमकां खबर नासली कितें आहा पळय तेणे जे आमी केसीस घायले सगळ्यांक बरयला रिस्पेक्टीव ऑथॉरिटी पळय सगळी फायली आहा आमचे कडेन कळ्ळें न्हू प्रभू वायलेटान आमचे खुबशे लोक बरो ना अरावंड 300 लोक बरो ना सो फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्ना पळय स्टार्ट जाल्ले तेन्ना आमी हेल्थाक ऑलरेडी रिपोर्ट केल्ले ओके हेल्थाक रिपोर्ट करून हेल्थान 14 तारखेर येवन हेल्थ कोर्टाली 14 तारखेर येवन नोटीस धाडलेलो बिल्डराक की क्लीन करा म्हणून हे पळय ही लेटर आसा हेल्थाची सो आफ्टर दॅट ओके एक गटराक लागून आमी जेन्ना गेल्ले गटर सिट्युएशनाक लागून गेल्ले हेल्थाक सांगलेले की बिल्डर हो पळय गटर बीन क्लीन करना म्हणून सो तेजे हाडले हेल्थान येवन 14 ताका नोटीस धाडलो सो 14 सावन आमकां केसीस स्टार्ट जाल्यो आमच्यो बेजिकली 14 सावन केसीस स्टार्ट जाल्यो येवपाक आनी मागीर आमी हेल्थाक परतून इन्फॉर्म केलें सो 14 जाल्यो 15 सो मागीर 16 येवन हेल्थान पब्लीक हेल्थ कोर्टाली 16 येवन तेणी चॅक केले सो जेन्ना ते 16 येयल्ले तांकां ऑलरेडी रिपोर्ट मेळ्ळो अरावंड 65 केसीसांचो ओके सो 17ची पळय लेटर आसा ती तेणी रिपोर्ट केला देवर 65 केसीस ऑन 17 So after this, on the 17th, they came back again and reported that there are almost around more than 65 cases and the count raised to 149. This is from the health department itself. Okay. आता मेन म्हणटा पळय ते आमच्या भावान सांगला पळय त्या भाशेन लोकांक ही आता जस्ट पब्लीक म्हणजे थोडेच रिपोर्ट पळय तेणी गेल्ल्या पळय ते पण डोर टू डोर सर्वे केल्या पळय तितून चड आसा आता मेन म्हणटा पळय ते आमचे हिंगा प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक आनी मेन म्हणटा ते आमचे रिजन we want the government officials to please provide us the samples report of that they have taken the water sample reports on the 16th on the 17th also then on 18th yesterday also the PWD and the WRD also have come and they have taken the water sample the main reason we are asking is that to please provide us with the water report because we want to know what is the problem that is being created now this is already a high time it was very sad that on such an auspicious day to hear the woes and pains of the residents of Violeta complex. I am Cyril Fernandez, a human rights activist and president of Chikali Villages Action Committee. In 2020, that is what my press friend was reminding me, we had already flagged these issues that this project is being built based on many illegalities. And one illegality that was pointed out was the sewage system of this project. At that year also, we had pointed out how he was releasing sewage water down into the village. And we had pointed to our panchayat and to the pollution control board that sewage water would one day ultimately pollute our springs, our natural springs. To 2020 to today 2025, forget our natural spring. Today, our lives of our residents of this complex is in threat. And if threat is not God made or God sent, it is man made. It is today, we can see this is a sample
for what is going to happen in all other projects in Goa when the government fails the public, when the government fails the flat owners. There is RERA involved here, according to whatever they have complained. There is Pollution Control Board involved here. There is the Department of Health and Services involved here. There is the Panchayat that is involved. There is the local Panchayat member, ward member who is involved. Local MLA, they have complained that no government authority has been able to resolve this issue. No government authority. Be it, see RERA, I can't understand how a builder can have an agreement demanding money for maintenance. According to RERA, the builder has to immediately transfer the ownership of the building to the residents. You cannot get them bound through an agreement that I will do the maintenance and you have to and collect money on month-to-month basis. RERA should have involved and immediately got this agreement cancelled. आय एम स्पीकिंग फ्रॉम प्रभू वायलेटा. आमचे इशू सगळ्यांक खबर आसतलो कित्याक न्यूजार येयल्लो आसा की आमचे लोक इतले हिंगा डायरिया, वॉमिटींग, फिवर सगळ्यांक जायत आसा, भुरगीं धरून जाणटी धरून सगळ्यांक. सो आमी एक लेटर केल्ले PHCक. तेणी सांगिल्लें की सॅनिटेशन येवन तेणी इन्स्पेक्ट केल्लें. ते जावन आमी पंचायताकूय एक लेटर केल्लें की आमचे अशें अशें कितें इशू आहा मातशें येवन पळयात. सो PHC कोर्टालें येवन हांगा आमचें इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तेंच्यांनी इतले केसीस पळयले. 69 केसीस मेळ्ळे तांकां फर्स्ट डे. सेकंड डे मेळ्ळे 149 केसीस आनी केसीस येयीत आसा. आतां हे केसीस ते रेजिस्टर केला ते केसीस. आतां केसीस अनरेजिस्टर कितले आसतले, कितले जाण प्रायवेट हॉस्पिटलांनी गेल्ले आसा आनी खंय खंय वचत आसा, येयना भायर, कित्याक खबर ना आमकां कितें तें. आतां आमकां अजून कोणेच सांगूं ना की कितें चल्लां तें हिंगा, कित्याक लागून हे दुयेंस जालां. खंयचें उदक पिवपाचें तें सांगता बॉयल करून पिवपाचें. लोकांनी कंप्लेन केला की उदकाक वास येता म्हणून. आतां तें वासाचें उदकूच बॉयल करून दिवपाचें काय गोवोरमेंटान आमकां कितें प्रोवायड केला ड्रिंकींग वॉटर स्पेशली काय ना, अजून काय ना. आतां रिपोर्ट येतलो काय 28 मार्च. एक आमी न्यूज चॅनल हेजेर वाचला न्यूजपेपरार, म्हणल्यार 28 पासून आमी रावपाचें हांगा हें उदक पियत रावपाचें. कितें चल्लां हें? एटलिस्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट येवन आमकां सांगूंक जाय आशिल्लें की बाबा कितें कॉन्टॅमिनेटेड आसा, कितें बोरवेल कॉन्टॅमिनेटेड आसा काय कितें कॉन्टॅमिनेटेड तें तुमी सोदून काडपाक जाय गोवोरमेंटान. तेका लागून आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स आपयला विचारपाक की कितें चल्लां काय म्हणून. हें मातशें गोवोरमेंटान कोणूय CM पळयता काय होम मिनिस्टर पळयता ते हेल्थ ऑथॉरिटीजान मातशें आमकां सांगपाक जाय कितें कितें चल्लां तें. इट वॉज ब्रॉट इन आवर नोटीस 2 ते 3 दीस पयलीं एक्चुली दॅट हेल्थ इशू चालू आहा त्या बिल्डिंगान सोसायटीन प्रभू वायलेटा. बट द सिवरेज प्रॉब्लम ऑफ दॅट बिल्डींग इज लास्ट 1.5 ते 2 वर्सां पयलीं आसोयच्या लोकांनी कंप्लेन केल्ली. सो पंचायत हॅड डन इन्स्पेक्शन. They found out that STP is not working properly. They wrote letter to Pollution Control Board, Health Department. So process चालूच असले. They took the water, they tested and found out that the STP is not working properly. आम्ही नोटीस सुद्धा काढले बाबा प्लीज मेंटेन दॅट बिकॉज तुमचे सिवरेजीचे उदीक सकल येतात, दुसरे गांवान येतात अँड दॅट पीपल आर सफरींग. नाव आता जेन्ना दॅट सिवरेज प्रॉब्लम एंटर्ड इन द्या सोसायटी, ओन सोसायटी, नाव दे आर क्लेमिंग दॅट तो सिवरेजीचो उदीक तेंचो पिवपाच्या उदकान मिक्स जालो समथींग. I request them, please maintain your STP because the solution तुमच्याच हातीन आहा. If the contractor who is maintaining the STP, he is not doing properly, you all hire some good this and try to maintain that STP. बाकी 2-3 दीस पयलीं आमचे कडेन अप्रोच जाल्ले दॅट हेल्थ इशू. वी रोड लेटर टू चिकालीम कॉटेज हॉस्पिटल, नाव इट इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. सो डॉक्टर सुजाता हेड वेंट देयर पर्सनली. फुल डे लोकांची टेस्टिंग केली अँड वी आर मॉनिटरिंग द सिच्युएशन. हे इशू कोणाचे हातीन आसा? इज इट देअर ओन प्रॉब्लम ऑर आउटसाइड प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ वीच दे आर सफरिंग? ना द प्रॉब्लम आतां आहा पळय इट इज द सोसायटीज प्रॉब्लम. सोसायटीन ऑलमोस्ट मोर दॅन 300 फ्लॅट्स आहा. त्यांची STP सारकी चलना म्हाका दिसता. सो दे हॅव टू रन दॅट STP प्रॉपरली because तो STP चलना means that water, dirty water is being watered in the park or it might have got mixed with the drinking water. Could be. The inquiry चालू आहा. So once the report comes, we'll come to know whether it has entered in the borewell or it has entered in their drinking water. So we'll have to find out that. आणि हे इशू ग्रामसभान सुद्धा रिपोर्ट जाल्लेले अबाउट देअर सीवरेज कंटॅमिनेटिंग अदर वेल्स अँड अदर एरियाज. Yeah, it is a long issue actually. 1.5-2 वर्सां पयलीं आसोयचे लोक चिकालीम डावन चिकालीम there they had complained. It had become a Gram Sabha issue also. So we took action on that.
So the problem is still not sorted. Now it has affecting their own drinking water. So I request the society to please maintain your STP properly. पंचायतीतर्फे कितें करूंक शकता? Yeah, whatever help they require from Panchayat, we are ready to help. They had come to Panchayat, so we assured them that they help them. We provided doctors, we are monitoring the situation, so we are ready to help them. But the solution is in their own hands, I am telling that. Because instead of running here and there, please get together, get a good contractor and maintain your STP.